मारबागाव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो चेअरपर्सन म्हाका 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता आनी हांवें सकाळच्यान पळयलां त्या भशेन ऑलमोस्ट 50% वोटींग जाल्लें आसा. हाचें कारण की आयज यूथ सगळे आसा ते भायर सरला, तांच्यांनी डेव्हलपमेंट पळयल्लें आसा आनी बेज ऑन दीस डेव्हलपमेंट आयज बरें वोटींग चल्लें आसा. म्हाका दिसता परती आमची BJP येतली, फिर एक बार मोदी सरकार. इन द इवनिंग ती एक एडवांटेज आहा. ते गरमी असल्या कारणान कोणी 3-4 बी भायर सरतले. बाकी सगळ्या बुथांचे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें पळयलां जाल्यार बऱ्यापैकी काम चल्लां. सगळी यंत्रणा बऱ्या जाग्यार आसा. इश्यूज आसता पण वोटींग बरें स्पिडीन जाला फर्स्ट हाफाक. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पर्टिक्युलर 46% एक पर्यंत म्हणजे व्हेरी गुड. उरलेल्या पार्टान आनी 38% जालें जाल्यार आय थिंक सेम लायक लास्ट टायम आमी बरी पर्संटेज काडलेली. आनी चड वोटींग जाता आमकां तालुक्यात ते आमकां BJP खरेंच बऱ्याक पडटलें.